माधव वाठार वाघ वाठार अधिसूचित करपाची खंडपीठान दिल्ली मुजत सोंपपाक 3 दीस आसतनाच मुजत वाडी खातीर सरकारान अर्ज केला। खंडपीठान दिल्ली 3 म्हयन्याची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता। देखून 10 नोव्हेंबर मेरेन अधिसुचोवणे खातीर मुजत वाडोवन दिवची असो अर्ज केल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। विजय काँग्रेसी कडल्यान पयस वचत चल्ला अशी चिन्हां दिसपाक लागल्यात। विजयाक मनोवपा खातीर आम आदमी पक्षान मध्यस्थी केला। विजयाची गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबर युपीएन युती आशिल्ली, तीच युती फुडें व्हरून विजयान इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाक जाय असो उलो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकारान मारला। पेडण्यां झोनिंग प्लॅनाचो विशय येल्लो तेन्ना आपाचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें विजयांचेर निशाणो दवरत आदलो टीसीपी मंत्री हातूंत गुंतला असो आरोप केल्लो। जेन्ना विरोधी पक्षांचो आमदार दुसऱ्या विरोधी आमदाराचेर टिका करता तेन्ना संघटीत विरोधक कसले असो प्रश्नूय पालेकारान केलो। भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी आड झगडटले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय येवचेच पडटले। जे गैरसमज जाल्यार ते एकचारान सोडोवचे पडटले अशें पालेकार म्हणटा। सरकार खंयचेय आसूं सुदीनाक मंत्रीपद फिक्स अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला। सुदीनाक मंत्रीपद कायम कशें दवरता हो विशय अभ्यास करपा सारको आसा अशें विजय म्हणटा। जाल्यार हांवें म्हजे कडेन जेन्ना जेन्ना खंयची मंत्रीपदां आयल्यात त्या वेळार लोकांची कामां पुराय करपाक प्राधान्य दिलां। म्हत्वाचें म्हणल्यार आपणे विजयाच्या मतदारसंघांतली लेगीत कितलींशींच कामां पुराय करून दिल्यात अशें ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें म्हणलां। पयशे मेळटा म्हूण गोंयच्यो जमनी विकूं नाकात, पिकावळीच्या जमनीन शेतां रोयात। नाल्लाची बाटां, आंबे, पणस तशेंच हेर पिकावळींचें उत्पन्न घेवन जमनी सांबाळात। तशेंच सैमीक उदकाचे स्त्रोत लेगीत सांबाळात। गोंयची दिल्ली करपाची गरज ना। गोंय आमचें आसा तशेंच बरें आसा अशें विधान शेतकी मंत्री रवी नाईक हाणें केलां। इफ्फीक लागून मडगांवचे रवींद्र भवन तियात्रांच्या खेळा खातीर बंद करचे न्ही अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या। नोव्हेंबर हो तियात्रांचो पीक सीझन। ह्या काळान जर तांकां शोज करपाक दिले ना जाल्यार तांच्या मिळकतेचेर परिणाम जातलो अशें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें म्हणलां।
रानान फुलपी आणि आरोग्यदायी गुणधर्म आशिल्ली रान भाजी आता फलोत्पादन महामंडळाच्या आउटलेटांचेर मेळटली तसो विचार चालू आसा अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि गोंयचो आमदार प्रवीण शेट हांणी दिल्या। तायकिळो, तेरे, कुड्डूक आणि रानांत फुलपी हेर भाजी भलायकेच्या नदरेन पौष्टिक आसता। ही भाजी शेतकारांकडल्यान घेवन ताचो मोबदलो तांकां दितले। देखून शेतकारांकूय ताचो फायदो जातलो अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण शेट हांचें म्हणणें। शुक्रारा रातच्या वेळार मिरामार वाठारांत टॅक्सी चालकाचे गाडये वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान ड्रायव्हरान रस्त्याच्या धडेक धपको दिलो आणि हो अपघात धपको जबरदस्त आशिल्ल्यान गाडी उमटली। ह्या अपघातांत गाडी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाली। उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत तांकां दाखल केला। कांय म्हयन्यां पयलीं टमाट्याच्या वाडिल्ल्या दराक लागून सर्वसामान्यांक त्रास जाल्लो। त्या वेळार कांय जाणांनी जेवणांत टमाट वापरपाचे बंदूच केल्ले। आतां अशी स्थिती कांद्याची जाला। पणजे बाजारांत कांदो 50 ते 55 रुपया किल दरान विकतात। सध्याच्या जेवणांत कांद्याचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता। ताका लागून टमाटा उपरांत कांद्याचो दर आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा। मांद्रे देवूळ वाड्यावयलो प्रकाश बापुलो पेडणेकार हो एक नामनेचो मुर्तीकार। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन तो व्हड व्हड मुर्त्यांक आकार दीत आयला। मात आतां तो तुळशी वृंदावनां करपाकूय तितलोच फामाद। जेन्ना सावन मुर्त्यांक आकार दिवपाची आवड निर्माण जाली तेन्ना मुंबय वचून बरेपैकी प्रशिक्षण घेवन हो मूर्ती करपाचो धंदो सुरू केल्ल्याचें मांद्रेचो मुर्तीकार प्रकाश पेडणेकाराचें म्हणणें। पयलीं ल्हान ल्हान तुळशी वृंदावनां करतालो, त्या उपरांत गौतम बुद्ध, साईबाबा हांच्यो मुर्ती करून विकपाक सुरवात केली। ह्या अशा मुर्त्यांक जपान, लंडन, आफ्रिका, फ्रांस, युरोप सारक्या देशांतल्यान ऑर्डरी येवपाक लागल्यो। साबार प्रदर्शनांनी लेगीत वांटो घेतलो अशी माहिती मुर्तीकार प्रकाशान दिली। आयच्या पिळगेच्या साबार तरणाट्यांकूय तुळशी वृंदावन करपाचें प्रशिक्षण दिल्ल्याचें मुर्तीकारान सांगलें। गोंयच्या सगळ्या शाळांनी सरस्वती देवीची मूर्त हाडून काल विद्यार्थी तिची पुजा करतात। विद्येच्या देवीचो आशीर्वाद सदांच आपणाचेर आसचो, तिणें आमकां सुबुद्धी दिवची अशें म्हणीत शेनवारा विद्यार्थ्यांनी देवीची पुजा केली। पळयात सरस्वती पुजनाचे हे वेंचीक थीम।
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून फाउंडेशन अभ्यासक्रम शिकोवपी बालवाडी वा केजीक नोंदणी करप सक्तीचें आसा. हाचे फुडें नोंदणी ना जाल्यार केजी संस्था चलोवपाक मेळची ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. विद्या समीक्षा केंद्र सुरू जावप राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रांत नवी क्रांती. शिक्षण संचालक वा शिक्षण खातें पर्वरींतल्यान पेडणे वा काणकोण हांगाच्या विद्यालयाच्या कारभाराचेर नदर दवरूं शकना. केंद्रा वतीन शिक्षक विद्यार्थी तशेंच विद्यालयाच्या प्रशासनाचेर नदर दवरप शक्य जातलें. विद्यार्थी तशेंच शिक्षकाच्या कामगिरीची नेमान मोलावणी जातली. तंत्रज्ञानाक लागून हें शक्य जाता. सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या करियराचो विचार जावपाची गरज आसा. सरकारान कुशळटायेचेर भर दिवपी अभ्यासक्रम सुरू केल्या. पेडणे पुलीस स्टेशना फाटल्यान वट्ट 8 निवासी कुडींची इमारत आसा आनी हे इमारतीन सरकारान पुलीस कर्मचाऱ्यांक रावपाची सोय केल्या. पूण ह्या जाग्यार पाक्या वयल्यान व्हड प्रमाणात गळती जाता. दारान आशिल्ल्यान गोरवां, सुणी, माजर तातूंत येवन रावतात. सगळे कडेन कोयराची रास जाल्या. ह्या वाठारांत झाडां वाडल्यात. ह्या जाग्यार 2 पुलिसांची कुटुंबां रावतात. ह्या कुडी पासून तांच्या जिवाक धोको आसा. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन ह्या निवासी वाठारांत नवो प्रकल्प स्थापन करून बरी सुविधा दिवची अशी मागणी सुरू आसा. केरी दर्यावेळ सुरीचे झाड उमटून पडिल्ल्यान युजेन हो रशेचो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ताचो पाय फ्रॅक्चर जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. परतून अशी दुर्घटना घडची न्हय हे खातीर दर्या देगेर आशिल्ली सुकिल्ली झाडां कापची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. शेनवारा केरी दर्यावेळ एके दुर्दैवी घडणूक घडली. विदेशी पर्यटक दर्यावेळ विश्राम घेवपाक आयिल्लो. ताणें आपली गाडी दर्यावेळेर आशिल्ल्या झाडां पोंदा पार्क करून तो ताचेर बशिल्लो. तेन्ना सुकिल्ले सुरीचें झाड पडून तो रशियन पर्यटक गंभीर जखमी जालो. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार घेवन ताणें मजत कार्य करून गाडयेर पडिल्लें झाड कुशीक काडलें आनी जखमी जाल्ल्या पर्यटकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. नावशीचो प्रस्तावित प्रकल्प पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ हाडपी आसा. गोंय सरकार गोंयची संस्कृती दाखोवचे परस भायली संस्कृती दाखोवपाक सोदता अशी टिका काँग्रेस सरचिटणीस कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान केला. मरिना आड रस्त्यार देवपी नुस्तेकारांक काँग्रेसीचो तेंको आसतलो अशें तांणी सांगलें. नावशी मारिना प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखल्याची गरज नाशिल्ल्याचें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. जिल्ह्यातल्या बेंबळी गावात वीज उदक नाशिल्ल्या मोडक्या पत्र्याच्या घरांत रावपी रातच्या वेळार फकत मेणवातीच्या उजवाडान जगपी बाई लिंबा वाघे देवभक्त. तिणें भक्तिभावान वेगवेगळ्या देवळांक 50 लाखां परस चड दान केलां. हालींच पंढरपूरच्या विठ्ठलाक तिणें भांगराचो कडदोडा आनी रुक्मिणीक गंठण अश्यो 18 लाख मोलाच्यो भांगराच्यो 2 वस्तू दान केल्या. तिणें आतां मेरेन वेगवेगळ्या देवळांक 50 लाख रुपया मोलाचें भांगर दान केलां. बाई लिंबा वाघे ही 85 वर्सां पिरायेची तरणाटी आसा. ती एकटीच रावता. तिच्या घोवाक 50 वर्सां आदीं मरण आयिल्लें. तांकां भुरगीं नात. तिका वांटणीची 11 एकर शेती मेळ्ळ्या. 2 वस्ती दान केल्ले खातीर पांडुरंग देवूळ समितीन बाई हांचो भोवमान केलो.
तरणाट्यामदीं आयनची उणीव वाडत आसा. 21 वर्सां मेरेनच्या 17% बायलांक वा तरणाट्यामदीं आयनची उणीव दिसून आयली. अमेरिकेन 50 वर्सां सकयल्या 35% बायलांक जाल्यार भारतांत 52% बायलांक रगत उणें आसा. आयनची उणीव आशिल्ल्या बायलांक थकवा येता, चिडचिडेपणा येता, पूण बायलां तो जिणेचो एक भाग अशें मानतात आनी ताचे कडेन दुर्लक्ष करतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवालान म्हणलां. ही स्थिती कांय काळ तिगून उरल्यार ती ताण, उदासीनताय आनी काळजाच्या आताकांत रुपांतरीत जावंक शकता. तांबड्या रगत पेशींचें प्रमाण तिगोवन दवरपाक आयनाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. आयन उणें आसल्यार ह्या पेशींचें कार्य सारकें दवरपाक कुडीची उर्जा चड खर्च जाता. काळीज मेंदू आनी काळजाच्या कार्याचेर परिणाम जाता. एकंदरीत ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जाता. देशांतलो दरेक नागरीक वळखपत्र म्हूण आधार कार्डाचो उपेग करतात. आधार कार्डा वरवीं खंयचीय सरकारी सेवा तुमी सोंपेपणान घेवंक शकतात. सीम खरेदी ते तिकेट बूक करपा मेरेन सगळ्या गजालीं खातीर आधार कार्ड वापरतात. देखून सरकार आधार कार्डाक शक्य तितले सुरक्षीत करपाचो यत्न करता. हे खातीर आधार जारी करपी सरकारी एजन्सी UDID आधार लॉक नांवाचें खाशेलें खाशेलपण दिलां, जाचे मजतीन तुमी तुमचें बायोमॅट्रिकूय लॉक करूंक शकतात. आधार करतना खंयच्याय मनशा कडल्यान बायोमॅट्रीक घेतात हातूंत तोंड, बोटांचे छाप आनी दोळे हांचो आस्पाव जाता. आधार डेटा जरी पुरायपणान सुरक्षीत आसलो तरी तुमी आधार लॉक वरवीं ताची सुरक्षीताय आनीक वाडोवंक शकतात. आधार लॉक करपाचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो म्हणल्यार तुमचें आधार कार्ड शेणलें वा चुकीच्या मनशाच्या हातांत तें गेलें जाल्यार तो ताचो गैरवापर करूंक शकता. कळंगूट रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाला. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हाका लागून ह्या रस्त्या वेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जाता. भौशीक बांदकाम खातें फोंडकुलां भरपाचें काम वयल्या वयर करता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. रस्तो सारको करपाक सरकारी यंत्रणेक खंय पुरायपणान अपयश आयला म्हूण लोक बेजार. रस्तो बेगोबेग सारकी करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्यान 10 योग्य सायबर कमांडो वेचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य, केंद्र शासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले. गोंयांत केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, काजी अशी वेगवेगळी लागवड केली वता. पूण आतां ह्या पिका वांगडाच लोक जोड वेवसायांत रमतात. असोच एक प्रयोग म्हूण आनी शेत बागायतींक चालना दिवपा खातीर कांय शेतकार काळ्या तांदळाची लागवड करतात. ह्या तांदूळ भलायके खातीर उपयोगी आसता. कुडचड्या काकोडा वाठारांत सुनील सावंतान अंदू काळ्या तांदळाची लागवड केल्या. लागवड केल्या उपरांत बरी कणसां आयली, पूण तडव्याच्या पावसाक लागून पुराय शेत आडवें पडलें. तशेंच रानटी डुकरांनी पुराय पिकाची नाशाडी केली. देखून सरकारान बेगोबेग दखल घेवन लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी सुनील सावंत हांणी केल्या.
नवे शेतकी धोरण तयार करचे पयलीं गांवांनी वचून शेतकारांच्यो अडचणी समजून घेयात। मायनिंग व्यवसायाक लागून शेतां आनी सैमीक उदका स्त्रोताक काबार कशी जाल्यात ताचो नियाळ घेयात। फकत अनुदान मेळचे पुरते नवे धोरण आसचे न्हय जाल्यार आयचे पैगीक शेती वेवसायांत आवड निर्माण करपाची तजवीज करची अशी मागणी दिवचलच्या शेतकारांनी केल्या। कळंगुटे कानोळे सारख्या वाठारांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांनी हडप केल्यात। बिगर गोंयकारांक हाचे खातीर थळावो आमदार मायकल लोबोचो पुराय तेंको मेळटा असो आरोप आरजेच्या मनोज परबान केला। हालीं तेंपार गोंयांत गोंयकारांच्यो जमनी हडप बिगर गोंयकारां कडल्यान हडप करपाचे प्रकार वाडल्यात। कळंगुटे आनी कानोळे वाठारांत अशे जायते प्रकार पळोवपाक मेळटा। हे जमनीचेर बेकायदेशीर बस्त्यो उब्यो रावल्यात म्हूण आरजीचो आरोप। थळावो आमदार मायकल लोबोचो खंय अशा प्रकारांक तेंको म्हूण मनोज परबाचो आरोप। आरजी खंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ह्या प्रकरणांनी जे घुसपल्यात तांचेर कारवाय करपाची मागणी करतले। पेडणेच्या तुये गांवांतल्या चिवय वाठारांत रोजाच्या फुलांचो मळो रविकांत आनी श्रेया ह्या घोव बायलांनी फुलयला। दसऱ्याक लागपी रोजांक ह्या हंगामांत मागणी आसता, ताका लागून ह्या फुलांचो बरो खप जाता। वारका बिचाचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉलाचे उक्तावण जाले। खेळा मंत्री गोविंद गावडे, शेतकी मंत्री रवी नायक, बाणावलीचो आमदार बेन्झी वेगस, कुट्टाळीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या उपस्थितींत वारका हांगसर शुक्रारा वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉलाचे उक्तावण जाले। फाटले सेगीत 8 वर्सां सावन पर्रा इको फ्रेंडली आकाश कंदील करपाच्या सर्तीचे आयोजन जाता। अंदू ह्या सर्तीचे 9वे वर्स 10 नोव्हेंबराक ह्या सर्तीचे पर्रा आयोजन केला। सकाळी 10 ते सांजेचे 5 वरां मेरेन इत्सूक सर्तकांनी ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशी माहिती थळावो आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या। आकाश कंदील करपाची परंपरा तिगून उरची म्हूण ह्या सर्तीचे आयोजन जाता अशी माहिती मायकल लोबो हांणी दिल्या।